luckily it was just me. Because I feel like if it was anybody else was there, then we both would have panicked, and I think somebody would have lost their lives. And again, emphasizing on the fact that I was lucky that the car had a soft top and it had a chain that I could unzip in that moment, because I tried to open my windows, I tried to break the glass, but nothing happened because of the water pressure. So luckily I just swam back, and by the time I made it out, I was out of breath. It was the last of my breath that I caught up, and I climbed up over here and I made it up here. I will definitely immediately move a note to the River Navigation Department and ask them to put barriers here so that no vehicular traffic movement is allowed beyond this ramp, because this ramp is not being used. Both sides, no? Both sides. Both the ramps are not being used, and so we don't have any danger or loss of life or anything of persons which should be lost. आम्ही असा खोर्जी या तारीकडे पहिली फेरीबोट लागताली या धक्क्याचेर आसा, आणि हांगासर एक इन्सिडंट जाला. हो इन्सिडंट जाला की रात्री 2-2:30 सुमार एक ट्युरिस्ट जीप हे सरळ वयताले, ते गुगलाचेर तेंच्यांनी रोड पळोवन तो मॅपा प्रमाणे ते येताले म्हणून, आनी चुकीन आतां फेरीबोट थंयसर ब्रीज जाल्ल्या उपरांत फेरीबोट बंद आसा, ह्या हितून ते डायरेक्ट ते गाडी तेंची उदकान गेली, आनी उदकान गेल्या उपरांत ते 4 जाण भितर आसले, ते स्विमींग ते जाणा आसले, ताका लागून ते वयर सरले आणि गाडी भितर उरली. त्या उपरांत सकाळी तेंचे आनी मागीर लोकांक हांगासले लोकल लोक आहा तांकां सांगले, लोकल लोक येयले हांगासर, फायर ब्रिगेडीक आपयले, आणि त्या उपरांत फायर ब्रिगेड सकयल भितर गेली. लोकल 2 जाण भुरगे तेंचे ते भितर देंवले उदकान बीन, आनी तेंच्यांनी ते एंकर घातलो, आनी त्या म्हणजे फायर ब्रिगेड म्हणजे ते आनी ते लोकल लोक तेंच्यांनी सगळं भितर वचून ती गाडी भायर काडली. भायर काडल्या उपरांत ते गाडयेन पयले जाल्यार बियरीच्यो बाटल्यो आसल्यो, मागीर तंबाखू हे बीन आसले. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसता ते हरडोना आउटपोस्ट म्हणजे पुलिसाच्या अंडर आउटपोस्ट करता. स्टुडंटा खातीर हरडोनच्यान काम करता. येवकार तुमकां सगळ्यांक. आमी सद्या आसा तालिगांव हांगासर, आनी सगळ्यांकूच खबर आहा की तालिगांव हांगासर हो जो रिटेनिंग वॉल रस्त्या सायडीक जो बाबूशान बांदलो फेमस हो, हांगासर सांजचे वेळार खुबशे लोक बसता, आनी बाबूश मोन्सेरात जो मिनिस्टर आहा तो सदांच सांगतालो की स्मार्ट सिटी कामाची जेन्ना परिस्थिती बिकट दिसताली तेन्ना सदां सांगतालो की आपलें काम पळय, आपणाक जेन्ना जबाबदारी दिली तालिगांव तेन्ना आपूण जे रिटेनिंग वॉल बांदलेलो जो बसपा खातीर लोकांक केल्ले ते आजून जवळपास म्हाका दिसता 2005 कितें तरी बांदला. सो तेन्नाच्यान आजुनूय बरें स्ट्रॉंग आसा अशें सदांच सांगतालो. बट काल राती आमकां पळोवपाक मेळ्ळें ते म्हटल्यार हे जे हो जो वॉल आसा तो अकस्मात कोसळ्ळो आसा. बाबूश सांगतालो ते जवळपास 20 वर्सां जावंक ना आनी हो कोसळ्ळो आसा. सो आतां प्रश्न निर्माण जाता की एके सायडीन स्मार्ट सिटीची कामां अशीच चलताली, आनी आतां आमकां तालिगांव ती पळोवपाक मेळिल्लें आहा की अशा तरेचे रिटेनिंग वॉल आहा ते 20 वर्सां भितर पडलेलो आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटा खातीर तालिगांवच्यान रुपेश राव. फाटले कांय दीस जाले सावड्डे 70 लोकांक खोदूळ उदक येतालें. लोकांनी ते वेळार वाळपय कार्यालयांत येवन ही म्हायती दिल्ली. खोदूळ उदकाचो प्रश्न सुटलो, मात आतां खंय नळांक उदकूच येता ते खंय खूब बारीक. लोक परते वाळपय कार्यालयांत पावले. समस्या सुटावी करपाचें अधिकाऱ्यान लोकांक उतर दिलां. समस्या सुटावी जाली ना जाल्यार आंदोलन करपाची लोकांनी तयारी दवरल्या. गेले फावटी इश्यू जालो की खोदूळ उदक येता म्हणून, आनी तेच्या उपरांत आतां आमकां उदकच येना. म्हणजे येयलें सुद्दां जाल्यार बारीक येदें हिरा येदें येता, 1-2 कळशे भरता म्हणसर तें उदक नाच जाता. म्हणून ह्यो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा न्हू तो बेगींतल्या बेगीन मातसो सॉल्व करचो. म्हणजे तुमकां आतां दिवाळी कडेन उदकच ना? ना, दिवाळीक आतां आमकां उदकच ना. म्हणजे तुमकां आतां फाटल्या दिसान खोदूळ उदक येतालें पळय तो इश्यू आतां कमी जाल्लो? हय, आतां खोदूळ येना. खोदूळ येना पूण आसता उदक म्हटल्यार अर्द्या गांवांक सकयल मेळटा, आनी चडशा अर्द्या वयल्या गांवांक उदकच ना. दिसान आमकां आतां सरान सांगलां की सांजचे 4 पर्यंत आपूण येवन थंयसर पळयता आनी कितें तें सोल्युशन काडटा अशें म्हणून सांगलां. म्हणजे सोल्युशन काडटा म्हणल्यार ते कितें म्हणटा वाल सारके ना अशें? हय, वाल सारके ना अशें म्हणून आतां ते वाल सारके करून गेल्या अशें म्हणून सांगलां. बाकीच्या गांव थोड्यांक म्हणटा उदक येता, तांकां उदक कशें पावता? तर तेजें ते उदक पावता म्हणजे ते सकयल आसा न्हू. आमची जी घरां आसा थोडी ती वयर आसा, म्हणजे हायटीक आसा, त्या कारणान सकयले वाल जर बंद केले जाल्यार एखादे आमकां पावोंक शकता न्हू. एक 200-300 लोकांक उदक? 200-300 लोकांक उदक पावना. उदक जायत न्हू, मागीर तेजेर कितें तरी एक्शन घेवची पडटली न्हू. जाल्यार मोर्चो काडचो पडटलो, बायलांक घेवन येवचें पडटलें हेंच्या
हेजेर ऑफिसार असं वतलो जाल्यार 10-15 मिनटां वचपाक जाय टँकर 15 मिनटां लागता आमच्या घरा कडेन वचपाक वयर थंयसून टँकर करता रोडा वचून वयर वयर व्हरपाक म्हणजे इतले पयसल्यान तुमकां व्हरपाक बी जायना न्हू व्हरपाकच जायना न्हू टँकर बरें साहेबान धाडली जाल्यार आमकां व्हरतले कशें आमी 15 मिनटां आमकां वयर जाय आमी तुमची घरां ती सगळी वयर आसा वयर आमचे पूण असो आतां नळाचो पयलीं म्हणटा तुमी केन्ना प्रॉब्लेम जायनासलो कमी केन्ना असो जाय पूण असं कमी प्रमाण तुमकां आतां आश्वासन दिलां हांव जाग्यातल्यान आमचे कालचे इश्यू म्हणटात सो तो इंजिनियर म्हाका फोन केलो ना सकाळी काम चालू आसा सो जातलें काम म्हणजे वालाक प्रॉब्लेम आसा कंप्लीट पडल्या सो तो ऑपरेट जायना वाल फुल स्विंग ऑपरेट जायना कितें जाला आतां लो लेवल घरा आसता तांकां उदीक चालूच आसता जे वयल्या लोकांक आसा तांकां फुल वाल बंद जावपाक जाय सो आयज रिपेर करून फिल्टर काय जातलो स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस 11 दीस भरकटलेल्या आणि समुद्रात अडकून पडिल्ल्या गोयच्या IFB सेंट अँथन नावाच्या एका बोटींतल्या 31 मच्छीमारांका वाचोवपाक भारतीय तटरक्षक दलाच्या जवानांका यश येल्ले आसात. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार ही बोट आसा ती मच्छीमारी करपा खातीर समुद्रात गेल्ली. मात्र समुद्रात सुरू आशिल्ले वादळ आणि तेजेतच त्या बोटीचे स्टेरिंग आसा तेज्यात बिगड जाल्ल्या कारणान त्या बोटीचो संपर्क तुटिलो. ही बोट आसा ती लास्ट टायम 24 ऑक्टोबर रोजी मंगळूर हांगासरल्यान सुमारे 100 नॉटिकल मैल हांगासर दृश्टी पडिल्ली. मात्र त्या उपरांत ती बोट दृश्टीक पडूना. तेका लागून एका बोटीच्या सहाय्यान आणि विमानाच्या सहाय्यान तटरक्षक दलाच्या जवानांनी तेजो शोध घेतलो आणि 25 ऑक्टोबर रोजी त्या बोटीचो शोध लागलो. त्यानंतर त्या ठिकाणाचेर वचून जवानांनी ती बोट दुरुस्ती करून कारवार जिल्ह्यातल्या होन्नावर या बंदराचेर ती बोट आणिल्ली आसात आणि तेज्यात 31 मच्छीमार आशिल्ले तांकां सुखरूप संरक्षीत तेका ह्या होन्नावर बेटाचेर आणिल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. तालिगांव सध्या गोंयभर वेगवेगळ्या मुद्द्यांक लागून फामाद जाला. अख्ख्या गोंयची गार्बेज हाड सालिगांवान घाल. म्हयनो 2 म्हयने रस्तो सारको चलना. उडके पडल्या लोकांक कितें त्रास जावं लोकांच्यो गाडयो मोडून लोक थंय पडून हाडां मोडून कोणाक काय पडलेलें ना. आतां कितें जालां ही शेतांनी माती भरपाचें काम सुरू जालां. आमचो ग्रुप सालिगांवचो आमी जागृत ना ग्रुप आत्तां अकस्मात 2 ट्रक माती घालता काय दिसले म्हणटा ट्रक हाडयले पळय जाल्यार ऑलरेडी 6 ट्रक घालून गेल्या माती. हे 2 ट्रक आमी हाडयल्या आनी मागीर त्या ड्रायव्हरां कडसून आमी सुपरवायझरांचो बी नंबर हाडलो. जाल्यार कितें हे शेत 2 गजालींक भाड्याक दिलां. मेन घेतला ते केबल दवरपाक हे कसले तरी GEDचे काय कोणाचे तरी केबल दवरपाक. ते केबल दवरपाक तांकां आतां माती कोणाक जाय. ती माती ट्रकाचे ट्रक हाडून भरून ते सगळी बाकीची शेतांय डिस्ट्रॉय करतात. ते एग्रीकल्चर लँडूच डिस्ट्रॉय करतात. पंचायतीक कांयच कळूंक ना. पळय सरपंच हांगा आहा ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर हांगा आनी बाकीचे आमी जागृत नागरीक म्हणल्यार तुम्ही कोणाक तरी सांगूंक जाय म्हणलें तर ते म्हणटा कितें नाही आमको कंपनीने बोला. कंपनी खंयची नोयडाची सो दिल्लीच्यान हे हांगा चलयता. म्हजें घर म्हाजी जमीन ही स्कीम कितें तरी गव्हर्मेंटान चालू केल्या. आतां म्हाजें शेत तुजी माती जाय तेणें घालपाची हें चल्लां. पळय सरपंच कितें म्हणटा तें आयकून घ्या. हांगा काल कोणी माती घाल्ली मागीर आमी ताका लोकूच नोटीस काडली पंचायतीन वॉर्ड मेंबरान सांगलें नोटीस काडया माती घाल्या आनी लोकूच स्टॉप केली काल. आनी मागीर ती वॉर्ड मेंबरान ती काडूंक लायली घाल्ली पळय ती आनी आयज सकाळीं ती काडली. आतां पळय मदतपणी माती हाडूंक वचली म्हाका ताणें रोखडो फोन केलो मातसो येवन वच म्हण. हांव रोखडो काय फोन जाल्यार 4-5 ट्रक बसल्यात आनी 2 ट्रक उबे आहात. आमी ताका ते म्हणटा आमी ताका सांगलें पंचायतीची कांय इन्फॉर्मेशन घालता तुमी डायरेक्ट. ते म्हणाले आमी गेल्ली सगळें आमचो प्लॅनिंग जाल्लो. आतां तुमचो भायल्या भायर जातलो आनी पंचायत हात कित्याक गांवांत आजी पंचायतीक इन्फॉर्मेशन कसलेंच काम करूंक जायना. मेन पंचायत ते भाटपणाचें ना पूण पंचायतीचें परमिशन जायना. पंचायतीन कमी उरले आमी ताका आयडिया दिला तशी माती घालूंक जायना आनी ताका घालूंक म्हणून दिला म्हूण. पूण डायरेक्ट घालून आनी वतल्या आतां आमी ताका काडूंक लायल्या आनी एकदां दोरीत जाली पावस पडून बसतली आनी मागीर ती उरली थंय. तांकां आमी आतां लास्ट ऑल्टरनेटांनी ऑप्शन दिलां कितें की JCB हाडा अख्खे सगळी माती घाला तितली काडा आनी मागीर तुमचे ट्रक व्हरा. नाजाल्यार आमी फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपयतले आनी सगळे ट्रक सीज करूंक लायतले. तो पळय JCB थंय भरप चालू करूंक लावना तुमचे हाडला JCB. तुम्ही हांगा पळयल्यात GEDच्या नांवान हांगा कोण तरी येवन हांगासर माती घालता ते आमी स्टॉप केल्लें आसा. तशेंच हे तुमी हांगासर पळयलात गाडयो ज्यो आसा पार्क केल्ल्यो आसा. आमी खूब रिमांयडर खास करून हांवें त्या सेकंड हावजाक बरयल्लें ताका पंचायतीन आमी आपयल्लो
आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केल्लें आनी बरोवन पूण दिल्लें पंचायतींची आपूण गाडयो दवरचो ना म्हणून. ताणें आज तुमी पळयल्यार हांगासर कितल्यो गाडयो आसा पळय त्यो पळयात. सो हांव पंचायती कडेन मागता, हांव सरपंचा कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन ह्यो ताणें गाडयो काडच्यो, कारण फाटल्या दिसांनी एक्सिडंट जावन 2 लोक हांगासर मेल्ले आसा आनी हेंच कारण आसा हांगा ट्रॅफिक जाता. तर हांव पंचायती कडेन सरपंचा कडेन मागता की तांच्यांनी ह्यो गाडयो काडच्यो. लुवणेच्या वेळार पावस. कितल्याशाच शेतकऱ्यांची शेतां आडवी पडल्यात. थोड्यांनी शेतां वेळार लुवून पासून भात सुकूंक मेळनाशिल्ल्यान भाताक कोम आयल्यात. सरकारान मदत करची म्हूण शेतकऱ्यांनी मागलां. जे पळय हे भात, हे पोटाचे बिये, हे अन्न म्हणटा हेका सरकाराक सांगता, जे आमच्या गोंयच्या सरकाराक ही पळय तेंची अशी परिस्थिती जाल्या. पावस पड पयलीं जाल्ली बरी, आतां पावस पडून सगळीं कितें जालां, कोम येयल्यात, कितें जालां आनी त्रास जाला. मिशिनां सगळीं आहा म्हटल्यार लुवंक गावना. परत पावस पडतच आहा. पावसान हे खूब लॉस करून दवरले. आख्या पावसाक बरे भशेन काम केल्लें, बरें घातलेलें, सारें घालून कितें करून मेहनत खूब करून बरें हरशीं बरें पिकलेलें. पावसान आतां हें शेतां पडलीं आनी सगळीं कुसोन गेलीं. शेतकाऱ्यांक खुबशें लुकसाण म्हाज्या हिसपान जाल्यार. पावसा लागून आमकां कांयच करूंक मेळना. पावसान आमचे सगळे कुसोन उडयले. पूण दवला थंयच आसा, ते वारी करूंक मेळना. कोण करता म्हणसर आमकां पावसान धापचे पडले, अर्धे भिजले आमचे. दोन कितें पावस पडलो की आडे पडले, सगळे उदक भरून कुसले शेतां. आमी आमच्या गाडयो रस्त्यार घातला. आज लोकांची अशी हालत जाल्या, अशी परिस्थिती पळय. भरपाई कोण भरतलो? सरकारान जाता तितले बेगीन हेचें लक्ष मारचो. कमी 17 ते 18 खंय भात जाता. आमी खंय तरी आमकां कितें करपाचें, भरपाई दिवपाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विदेशांतल्यान पर्यटन वा वेवसाय करपाक साबार देशांतले नागरीक भारतांत येतात. आयिल्ले कांय नागरीक गुन्यांवान सांपडिल्ले दिश्टी पडटात. गोंयांतूय अशी प्रकरणां घडल्यांत. गुन्यांवान सांपडिल्ल्या 17,000 मायज विदेशी नागरिकांक डिपोर्ट करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. केंद्र सरकारान राज्यांकडच्यान हे विशीं रिपोर्टूय मागला. 2019 ते 10 ऑक्टोबर 2025 मजगतीं गोंयांतल्यान खंय 259 नागरिकांक परकी प्रादेशीक नोंदणी कार्यालयाचे मजतीन डिपोर्ट केल्यात म्हूण डाटा सांगता. युगेंडा 89, बांगलादेश 36, रशिया 31, नायजेरिया 27, तांझानिया 24, केनिया 10, आयव्हरी कोस्ट 4, किर्गिस्तान 4, ब्रिटिश 3, युक्रेन 3, अफगाणिस्तान 2, पाकिस्तान 2 आनी येमेन 2. जाल्यार हेर 22 देशांतल्या दर एकल्या नागरिकाक तांच्या देशांत धाडल्यात म्हूण सुत्रांकडच्यान डाटा मेळटा. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. कोमुनिदाद लँडांत रावता आनी कोमुनिदाद लँडांतलीं घरां ही रेग्युलरायज करपाची ही म्हाका दिसता हाज्या सारकी बरी संदी आनी आसची ना. कोमुनिदाद लँडाचेर रेग्युलरायज करपाचो फॉर्म वेगळो आहा. तो फॉर्म तुमी घेवचो पडटलो, तो फॉर्म भरचो पडटलो. तेकाय बी म्हणजे परत तुमी एक एफिडेविटूय दिवचो पडटलो आनी कोमुनिदादी कडल्यान कन्सेंट घेवचो पडटलो. म्हणजे मॅक्झिमम जागा विदिन 300 मिटर ही जागा जी आसा ही तुमकां मेळपाक शकता. आनी तेकाच लागून ही जागा घेवपा खातीर कोमुनिदादींतले सगळे जे आसा तांच्यांनी तेका सहकार्य करचें. कोमुनिदादीच्यो जितक्यो कमिटी आसात त्या कोमुनिदादीच्या सगळ्या कमिटींनी हांव पुराय गोंयभरच्या कोमुनिदादीच्या लोकांक आव्हान करता की कोमुनिदादीच्या जागेक घरां बांदलेली ही सरकाराच्या कन्सेंटान काय बांदूंक नाशिल्ली, ही तुमच्या कन्सेंटान बांदल्या आसतली. कदाचित तुमी तेन्ना तांकां बांदूंक दिल्या आसतली. म्हणून ती घरां लोकांची जी रेग्युलरायज करपाचें जे आसा ते कोर्टान घालचे. तुमी तुमचे पेमेंट जो आसा वो तेंच्या कडल्यान घेवन आमी दिवपाक तयार आसा. त्या खातीर तुमी म्हणजे खंयसरूच कोर्टान न वयता परत एकदा म्हणजे लोकांक सहकार्य करचें जेणे करून ही घरां मोडची न्ही. हो सरकाराचो घर ही योजना कोणाक? सामान्य गोंयकारा खातीर, मूळ गोंयकारा खातीर ज्याचें घर आयज पर्यंत म्हजें घर म्हणपाक तेजे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. आमी जर पळयत फक्त जेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवन घर बांदलां आनी जेच्या कडेन ऑक्युपन्सी आहा ताच्याच कडेन तेका घर कायदेशीर म्हणपाचें पेपर आसा. सगळ्यांक फॉर्म जाय काय नाका? जाय जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की वंदे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा
भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान म्हजें घर ही योजना काडल्या. विरोध कोण करी म्हजें घर योजनेक? कोण करतालो रे? कोण? नेटान सांग मरे. हां, आनी कोण? आनी कोण? आनी कोण? हो, हे 4 लोक ताका विरोध करताले. बरोबर आहा न्हू? कित्याक विरोध करताले सांगा पळया. तुमची घरां रेग्युलरायज जाल्ली तांकां कोणाक नाका? कोणाक नाका? आनी कोणाक? आनी कोणाक? हां, याद उरतली. ट्रॅव्हल करता कामांनी बी ती काणकोणची लोक मडगांव वयता, मडगांवची लोक काणकोण वयता, गोंयची लोक आसा ते कर्नाटका वयता. एकमेव रस्तो आसा हो कर्नाटका वचपाचो. तेन्ना करमल घाट लागता. करमल घाटाचेर आमी पळयलां अशा डेंजरस स्टेटीक थोडी झाडां आसात ती केन्नाय पडपाक शकता. आमी तुमकां विज्युअल्स दाखयता आनी लोकल्साचे कांय बायट्स दाखयता. हांव कितें जाता काणकोणसान डेली मडगांव येवपाचें वचपाचें करता आनी केन्नाय कितें ना म्हाका तें झाड पळयतरी भंय दिसोन लागता की तें केन्नाय जाल्यार पडपाचें अशें दिसता. जाल्यार कोणाचेरूय पडोंक शकता किंवा म्हाजेरूय पडोंक शकता ना आनी कोणाचेरूय पडोंक शकता. म्हणून तुमी जाता तितले बेगीन तेजेर हें करून विचार करची. म्हणून अशा वेळाचेर ती सगळी झाडां म्हणून ताची माती सगळी कोसळून गेल्ली आसा आनी आतां ती मुळं मातशी आतां आनी पावसूय मोठ्या प्रमाणात पडल्या आनी तेजी मुळांक आनी सपोर्ट उरना आनी त्या खातीर ती केन्नाय झाडां कोणाचेर पडोन मोठो अपघात घडपाक शकता. पूण झाडां पडोन अपघात जावप मागीर तूं कोणी चिड्डोन मरप आनी चिड्डोन मरतगीर मागीर सरकाराचेर ते सगळें येवप. त्या प्रमाण अशें करून अपघात घडपा नजो. त्या खातीर वन खात्यान त्या झाडांचेर कितें तरी उपाय येवजण करची आनीक फुडें जे वायट आपत्ती घडपा नजो त्या खातीर प्रिकॉशन घेवचें अशें म्हाका. खात्याचे रिलेटेड जे अधिकारी आसा हे खंयचीय जो मोठे इन्सिडंट जावचे पयलीं हेजी प्रिकॉशन घेतले काय इन्सिडंट जातकीर मागीर घेतले अशी एक मोठे एक प्रश्नचिन्ह आसा. बोरी ब्रिजाचें ऑलरेडी काम जें आसा आमकां जे इंजिनियर आहा ताणें सांगलें की राती भरपूर पावस पडलेल्या कारणान हांगासर जे ब्रिजाचें काम आसा तें काल राती कडेन तांकां करपाक आयलें ना. तें काम राती 8 ते सकाळी 4 पर्यंत तेंच्यांनी हातीन घेतलेलें पण तें काम तेंचें जावना कारण पावस भरपूर पडलो आनी भितरी सकाळी हांगासर ट्राफीक कंजम्पशन जालें आनी लोकांक भरपूर त्रास जाले. रोखडेंच तेंच्यांनी काम जें आसा तें कंप्लीट करून ज्यो गाडयो आहा त्यो सोडल्यो. तेंच्यांनी जी दुसरी सेवा आसा म्हणल्यार जी फेरी सेवा आसा थंय 3 फेरी तेंच्यांनी ऑलरेडी चालू केल्ल्यो. सुरळीत गाडयो सगळ्यो सोडलेल्यो आसा. हेवी व्हेकल्स आहा त्यो हांगासर सद्या 2 नोव्हेंबर पर्यंत बॅन केल्ल्यो आसा. सगळ्या शेनवारांक जे बंद करपाचें आशिल्लें तें एकूच सर्क्युलर काडलेलो आमी. तितून आमी प्रत्येक शेनवाराचें आमी डेट थारायली. पयल्या शेनवाराक 8 ते 8, दुसऱ्या शेनवाराचे मागीर 10 ते 6 आनी हो कालचो शेनवार आसा ते परत 8 ते 8 आनी फुडलो शेनवार जो आसा तो आमी 10 तो 6 केल्लो आसा आशिल्लो पयल्या सर्क्युलरार. तेजे करिजंडम काडून तें आमी 8 ते सकाळचे 4 अशें केल्लें आसा फुडल्या शेनवाराक. रातचो खूब पावस पडलो राती. रातचो सादारणसो 1:30 ते 4 पर्यंत जो पावस पडलो तितून काम करपाक मेळुना आनी काम करपाक न मेळ्ळ्या कारणान ते आमी रोलर आशिल्ले ते आमचे स्लीप जावपाक लागले. जो आमी ब्रीज आमी थंय केल्लो टेम्पररी तो फुडें धुकल्ला फोंडा सायडीक म्हणून मातशें काम डिले जालें आमचें. फुडलो शेनवार पर्यंत आमचो आनी एक शटडावन आसा. तो पर्यंत केल्या नंतर बॅरिंगाचें काम आमचें सोंपतलें. डायरेक्टर ऑफ रिवर नॅव्हिगेशनान तशी एक्स्ट्रा एडिशनल फेरी सेवा घालपाची ज्या दिसा शटडावन आसतलो त्या दिसा करपाची तांच्यांनी प्रोविजन केलां. दुर्बाट टू रासय, आडपय टू रासय, शिरोडा टू ती फुडें ते सायडीक. एखाद्या शेनवारा कितें आसतलो क्लोजर टायमींग? 8 ते सकाळी 4 पर्यंत म्हटलां. बोरी पुलाच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू फातरपूर ह्या लोकांक गेली सगळ्यांक नोटीस काडले शोकॉज नोटीस फॉर डिमॉलिशिंग वेर हे लोक थिंगाचे जल्मी हिंगे 100 वर्स मायज जाले आसता हिंग घरां आहाय आनी सडनली पंचायत सेक्रेटरीन तांकां नोटीस धाडल्या सो डिमॉलिश बेस्ड ऑन कोणाक तरी एक कंप्लेन ना लागून दे हॅव नॉट गॉन थ्रू द डॉक्युमेंट तेंकडेय डॉक्युमेंट आहे. सो त्या खातीर आज आमी ग्रामसभा एक रेजोल्युशन घायलें क्वेश्चन घातलो टू आस्क वॉट पंचायत will take, mean why panchayat has taken given them issued showcause notices. आणि मोर ओवर तेंगे ओन प्रॉपर्टी आहे ती शोकॉज नोटिसीस किती इश्यू केला काय म्हणून फात्यापूर गोरा
This matter is before the High Court. The aggrieved person is, that is Ritina Rodriguez, and the other person Antonetta, they have moved to the High Court. This case has been pending from 2022 to 25, where Panchayat tried its level best to have an amicable settlement. त्यांची मत जात जाल्या, पण amicable settlement जालें ना. Aggrieved person, complainant High Courtaक गेले, and now the matter has been handled by the High Court. आणि आता कितें जालां, सगळ्यांचे दोळे अदीक करून दिल्लीवाल्यांचे आनी हेगले सगळ्यांचे दोळे कांदोलींचेर आसा. एका वतान ODP इज अंडर सस्पेन्शन, सो कांय करूंक मेळना. सो वॉट दे आर ट्रायंग टू डू नाव इज मेक दीस इंटू अर्बन एरियाज. हें दुयेंस पयलें शेजारच्या एका विलेजीन जालां. दीस अर्बनायजेशन शूड नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल. कांय जाण अशें म्हणटा कांदोलीचें पॉप्युलेशन ऑलरेडी हॅज टच ए सर्टन कॅटेगरी वेर इट वील बी डिक्लेअर्ड एज अर्बन एरिया. आय चॅलेंज दॅट. इट इज रॉंग. पुरो आधी कितें दिलें तें बरें जालें. आतां हेच्या फुडें नाका. मागीर कितें जातलें? सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार आमची आतां पयलींची एक सरपंच आसली, ती गेले 1 वर्स जालें, ताका नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून न्यू बॉडीन आपले 4 मेंबरांनी पंचायत घडयल्ली. सो तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्ले की सगळीं कामां जातली तुमची, ओके, आनी एश्युरन्स आमकां मेळ्ळें तेंचे कडल्यान. पूण गेले 1 वर्स जालें, पण तशीच फाटलीं वर्सां म्हणून व्हडलेशें कांय डेवलपमेंट जावना. आनी ह्या 1 वर्साक जे आमकां एश्युरन्स मेळ्ळें की 3 म्हयन्या भितर काम जातलें म्हणून, तितून कांयच काम जाल्लें दिसना. आमचे रस्त्याचे गांवांतले रस्ते सगळे पाड पडलेले आसात. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमकां आसूंक जाय तो आमकां सारको ना. पयलेच खेप पर्यटन खात्यान ऑगस्ट म्हयन्यांत शेकवाल्यांक लायसनां दिल्ली. सिजना पयलीं दर्यावेळांचेर शेकां दिसपाक लागलेलीं, पूण ऐन वेळार ट्युरिजमाच्या सिजनांत घोग्यांनी पावस. शेकवाले बेजार. म्हजें नांव मॅन्युअल कार्डोस आनी हांव जावन आसा प्रेसिडेंट शेक ओनर्स एसोसिएशन. ही फावटी खऱ्यांनीच सरकारान आमकां जी शेकां आसा ती आमी बेगीनूच चालू करची म्हणून आमकां बेगीनूच ही फावटी लायसनां दिलेलीं. आनी हें मनान दवरून जो आमकां टायम मेवलोलो त्या टायमा प्रमाणे आमी ही शेकां आमची नेटोवन बरे भाशेन डेकोरेशन करून लायटीनी भरून आमी ही शेकां आयज आमी चालू केल्ली आसा. पूण एक दूख भोगता सांगपाक की ह्या पावसान जे शेकवाल्यांचें जें लुसकोण जालां ह्या दिसांनी तें आमच्यान आनीक भरून काडपाक जायना. तो बीन आतां ह्यो लोक येवपाक पावना. जेन्ना आमची दसरा जाली, दिवाळी जाली, ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट येयलो, पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जालां, आमी इतलो देश फेस करून पावस चालूच उरला एक फावटी. आमकां भरपूर लुसकोण जाता. कस्टमर बसोंक पावना. काल राती पासून क्रावड आहलो भरपूर, पूण ऑल ऑफ अ सडन पावस पडलो आनी क्रावड पावलो. लायटीच्या बिलाचो नवो फॉर्म्युला शेकवाल्यांक आनीक लुकसाणान घालतलो म्हूण शेक ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष उलयलो. सिटी जी 20% जी वाडयल्या ती म्हाका दिसता ही 20% इलेक्ट्रिसिटी जी वाडयल्ली आसा ती तर शेकांक तर लागू जाता जाल्यार म्हाका दिसता फुडें आनी ही शेकां चलोवपा सारकी उरोना. कित्याक आयज काल शेकांचो धंदो असो जाल्लो आसा की हो एक सर्वायवल आमचे फक्त लायव्हलीहूड आमी सांबाळपाक हे शेकाचे धंदे चालू केल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. आतां हँड फोर्थ आमकां सांगले शिवाय आमी लेटर मारलेली हिंगा आमकां सांगले शिवाय तुमी कित्याच करची ना. आनी हो आतां जेणे आमकां सांगना आसतना हे जबरदस्तीन करप म्हणजे गोंयान उरलां कितें. तुम हुंय हा सरकारी मनीस हुंय हा स्पोर्ट्साचें येयलेलें तें कांय ना. हे स्पोर्ट्साचें हांगा तें कितें आहा आमकोडे पयलें तूं परमिशन घे आनी तुमी करा हिंगा स्पोर्ट. आमकां एकूच सांगता रापणकारांक दुखत जाल्यार आमी दुखता. ते आमकां लागून तेची आमकां लागून ते विस्वास दवरला. आमी तेणी आमचेर विस्वास दवरला आनी आमी तेंचेरूय विस्वास दवरला. हिंगा कोणाकूच इव्हेंट करून घेवपाचो ना. दॅट्स इट. कितें दिवच्या न्ही गोवोरमेंटान पयलीं चिंतूंक जाय बिफोर दॅट ही 100 वर्सांची रापणी ह्यो आयच्यान हाल्याचें न्हू हे 5 वर्सांचें हें न्हू हें. कोणाक खावयता तेणी बॉल सांभळटा आनी तूं डायरेक्ट येता आनी हिंगा स्पोर्ट करता तें सारकें न्हू. आमी कितें करपाचें. तो मोठा भुरग्यांक सकाळी सुमार 6 सुमार करंजारी भितर एक स्विमींग इव्हेंट आयलो.
हो इव्हेंट जावन आशिल्लो इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट आशिल्लो 800+ भुरगे पार्टिसिपेट जाल्ले. हो इव्हेंट जेन्ना सुरवात जालो तेन्ना थंयचे जे लोकल फिशरमॅन आशिल्ले तेंच्यांनी हो इव्हेंट स्टॉप जे फिशरमॅन येयले तेंच्यांनी म्हणलें की हे इव्हेंटाक परमिशन ना. तशेंच जो इव्हेंटाचो जागो आसा ते जाग्यार ते नुस्तें मारतात म्हणून. आनी त्या टायमार तेंच्यांनी थंय राखण आसा ती बीन घातलेली. त्या कारणान तेंच्यांनी हो इव्हेंट स्टॉप केलो. इव्हेंट स्टॉप जाल्या नंतर पुलीस येयले. पुलिसांनी हो इव्हेंट स्टॉप केलो. जो तो इव्हेंट ऑर्गनायझर आशिल्लो तेका तेंच्यांनी पुलीस स्टेशन हाडलो आनी हो इव्हेंट मिडवे स्टॉप जालो. थोडे भुरग्यांनी इव्हेंट कंप्लीट केलो. थोडे भुरगे कंप्लीट करपा आशिल्ले. ते पेरेंट्स आशिल्ले जे भुरगे पार्टिसिपेट जाल्ले ते पुलीस येयले. तेंच्यांनी येवन कंप्लेंट केली आनी तेंचे डिमांड आशिल्ले की जो इव्हेंट भुरग्यांनी कंप्लीट केल्लो आसा तांकां मेडल्स दिवची और तांकां पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट दिवच्यो आनी जी फी आसा जी तेंच्यांनी भरलेली ती परत दिवची म्हणून. कित्याक इव्हेंट थोड्याचो कंप्लीट जावंक नाशिल्लो. तेजेर खूब टायम वादावाद जावन तेंचे सद्याक FIR जाल्ली आसा आनी पेरेंट्स म्हणटात की सद्याक खंय फी दिवपा खातीर जो इव्हेंट ऑर्गनायझर आशिल्लो रेडी जाल्लो आसा. सद्या जो मेन ऑर्गनायझर आशिल्लो तेजे अगेन्स्ट FIR जाल्ली आसा.